आमी बोंडला अभयारण्यान आसात. गोंय सरकारच्या वन महामंडळान हांगा रावपाची कॉटेजी हांगा आशिल्ल्यो ना आशिल्ली, पूण त्यो आतां सुशोभीत केल्यात, बऱ्यो केल्यात, तांचें नूतनीकरण केलां आनी रावपाक म्हणजे बरी 3 स्टार फेसिलिटी हांगा अवेलेबल आसा. आनी तूं सकाळीं उठून ते तुका उठयतात 6:30 आनी 7 वरांचेर ते एक पक्षी निरीक्षणा खातीर व्हरतात. हें एटमॉस्फियर हांगा बरो दव पडला. बोंडला अभयारण्यांतली झाडां म्हाका दिसता फाटली 100 वर्सां तशींच आसात. ताका लागून कशें कुचकुचीत रान आसूं शकता हाजो एक आमकां प्रत्यय येयलो. एक इतलें सुंदर रान. लोकांक ल्हान भुरग्यांनी न्ही रान पळयल्लें नासता, पुस्तकांनी वाचिल्लें आसता. रान म्हळ्यार कितें आनी ते थंय रावपाची सोय आसप. म्हाका दिसता अशें अभयारण्य थंय रावपाची सोय गोंयान भितर अशें खूब कडेन करूं येता. पूण बोंडला सरकारान केलां हें खरेंच एक लुकतुबाय दिसपा सारकें. आनी हांगा रावपा सारकी वेवस्था आहे. 10-12 कॉटेजीस आसात आनी तातूंत भितरल्यो सोयी सामक्यो बऱ्यो आसात. हांव हांगासर बोंडलान एक नेचर गायड म्हणून काम करता. जे सिल्वन रिजॉर्ट्स अशें एक नवें चालू जाल्लें आसा, जेका आमी रूम्स प्रोवायड करता. आनी आमची एक फूल पॅकेज आसा जितूर तुमकां एक झू विजीट मेळटा, देन सँच्युरी तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी आमची बाकीची एक्टिविटीज आसा ती तुमकां करपाक मेळटा. सो म्हणजे सांगपाचो हेतू इतलोच की स्टेक लागून तुमी येनाका, पण येता जाल्यार तुमी एक नेचर पळोवपाक येयात. नेचर आमचो कितलो सुंदर आसा, सिटी लायफ कितली डिफरंट आसा, नेचर लायफ कितली डिफरंट आसा ती पळोवपाक, तुमी एक्सपिरियन्स करपाक आमकां सांगता की येयात, एकदां विजीट करून पळयात बोंडला कशें कितें आसा. आनी बोंडलान लोक म्हणटा की कांयच ना पळोवपा सारकें, तें आसा तशेंच आसा, हें आसा तें आसा करता. बट तुमी स्वता येवन एक डिफरंट मोटीव घेवन येयलो की बाबा आपूण आयज नवें कितें पळयतलो, जी रानान जे जनावरां आसा ती पळयतलो, नाजाल्यार केजीन एनिमल्स आसा तेंचो डिफरंट बिहेवियर पळयतलो, तें तुमी पळोवपाक शकता. सोदता जाल्यार तुमी एक डिफरंट मोटीव, कित्याक हांवें तुमकां सांगलें की हांगासर भरपूर आसा आनी तुमी येवन डिसअपॉयंट जावपा अशें नाका. तुमी येयात, पळयात स्वता कितें आसा तें, आनी मागीर तुमी एक आयडिया दियात की हांगासर कितें चेंज जावपाक जाय, कशें आसपाक जाय तें तुमी सांगपाक शकता. आनी सद्या आमचे कडेन लोक कंटिन्यू येता, बट इन रेनी सिजन आय गेस तुमी येवपाक शकता, बिकॉज हांगासर रनिंग फ्लोज वॉटर बरो आसा, स्ट्रिम्स बरी व्हांवतात, प्लस तुमकां बर्ड्स बरी पळोवपाक शकता तुमी. त्या लागून एक स्पेशली तुमी येवं शकता. नाजाल्यार तुमी एक बरो फॅमिली टायम स्पेंड करपाक शकता जाल्यार तुमी येवपाक शकता. आनी इफ तुमी एकलेच सुद्दां येवन हो नेचर एन्जॉय करपाक सोदता जाल्यार तुमी डेफिनेटली येयात आनी तुमी ट्राय करात हो कसो कितें आसा तो. हो तुमचो ट्रेल सकाळी पक्षी निरीक्षणाचो आसता सदांच? हय, म्हणजे एज पर लोकांचो इंट्रस्ट कसो आसता सर वायल्ड लायफान, तेज्या थ्रू आमी व्हरता. सो थोडे लोक आसता ते बर्ड्सांनी चड इंट्रस्ट दाखयता, थोडे आसा ते झाडांनी इंट्रस्ट दाखयता, तशें थोडे आसा ते जनावरांनी इंट्रस्ट दाखयता, थोड्यांक फक्त नेचर एन्जॉय करपाचो आसता. सो सगल्यांक आमी अशें प्रिफर करता की तुमी येयात, एकदां नेचर एक्सप्लोर करात आनी पळयात हांगासर कितें डिफरंट दिसता बिसायड्स सिटी लायफ. सो हांगासर मेन म्हटल्यार लोकांक इतलोच नोटीस जाता की तेंचो ऑक्सिजन इनहेल बरो जाता, मेन पॉयंट सारको ऑक्सिजन इनहेल बरो जाता. आनी तांकां जो टार रोडार चलून फील कितें येता आनी रॉ सॉयलार चलून फील कितें येता तो डिफरन्स कळटा. तशेंच आमचे थोडे मिनरल्स आसा जे आमकां सँडांतल्यान मेळटा, एरांतल्यान मेळटा, उदकांतल्यान मेळटा, ते आमच्या बॉडीक मेळटा. सो आय प्रिफर की तुमी बोंडला एकदां विजीट करा आनी आमचो नेचर पळयात, आमचो स्टे पळयात कसो कितें तें, आनी नेचरान स्टे करप कसो फील जाता तो तुमी ट्राय करात म्हणटा.
मिमिक्री करता आणि ब्लॅक कलर आसा. सो आमचे कडेन हांगा सेंच्युरीन आसा ते एक एशीड रंगो म्हणून आसा आनी रॅकेट टेल रंगोज. सो ते सेम ब्लॅक इन कलर अँड दे कॅन मिमिक अप टू 50% ऑफ बर्ड्स. सो स्पेशली दे आर लायक इन सेंच्युरीज दे आर लायक द हाऊस क्रोज. जे कावळे आमकां घरा कडेन त्रास करता तशे हे बाकीच्या बर्ड्सांक त्रास करता. ते कितें दुसरो बर्ड कितें खावपाक घेवन बसला आपल्या चोचीन ते येतलाच काडटा व्हरता तेजे. सो हे आसा ते जांब्याचे सीड पॉट्स. सो हे आतां तुमी कंपार्टमेंट पळोवपाक शकता. भितर आसता ते सीड्स आसता आनी स्टार्टिंगून आमी जी मालाबार जायंट स्क्विरल पळयली ती चडशी हे खावन रावता. आनी इन समर सिजन्स हेजो एक यूज जाता आमकां. यूज म्हटल्यार घरांनी यूज जाता. जेन्ना चुली आसल्यो तेन्ना आमी हे सुकोवन चुलीन घालपाक उज्याक यूज करताले. अजून थोडो लोक यूज करता गांवांनी. आनी मेन म्हटल्यार हे एक नॅचरल सिडलींग सुद्दां म्हणून यूज जाता. जेन्ना हे फूल पॅक आसता लायक हेका आनी एक कवर आसता. आतां हो ओपन जाला हेका आनी एक कवर आसता आनी भितर सीड्स आसता. सो ती सीड्स फूल रायप जाली आनी समर सिजनान मागीर ती गॅसीस सोडपाक लागता. गॅसीस सोडले की हितूर फूल गॅस तो पॅक जावन उरता आनी हे ब्लास्ट जाता. ब्लास्ट जालो की ती भितर सीड्स आसता ती सगळ्याक स्प्रेड जावन पडटा. म्हणून ह्या एरियेन तुमी पळोवंक शकता ही जांब्याची झाडां भरपूर आसा हांगासर. स्पेशली ह्या एरियेन म्हटल्यार ह्या सेंच्युरीनूच फूल जांब्याचीच झाडां खूब आसा. सो ही आसा ती उस्की. उस्कीची वाल. सो उस्की ते बुश जेन्ना फूल ग्रो जाता तेन्ना मागीर मशी जाता. सो हेजो आतां रूट आमी सोदपाक गेले जाल्यार मेन रूट हो पळय थंय. सो थंयच्यान ती सगळी क्लायंबर्स आसा. सो हेका आतां हेजो मेडिसिनल यूज आसा आमकां आनी प्लस हो वॉटर सुद्दां स्टोर करता आपल्या भितर. इन रेनी सिजन आतां समज आमचे कडेन वॉटर सोर्स कांय ना जाल्यार आमी एक फूट भर कट केलो रानान आनी असो होल्ड करून दवरलो जाल्यार एक फूल ग्लास भरून आमकां उदक मेळपाक शकता. हेजें आमी डायरेक्ट पिवपाक शकता. बॉयलिंग बीन करपाची कांयच गरज ना. डायरेक्ट पिवपाक शकता. प्लस हेजो मेडिसिनल यूज असो आसा की जेन्ना आमकां दोळे येता सोर आयज तेन्ना आमी हेजें उदक लायलें दोळ्यांक जाल्यार बेगीन रिलीफ मेळटा. आतां हांगा तुमी पळोवपाक शकता फूल वाल एक कलरची आसा आनी हांगासर स्क्रॅचिंग एक तरेची जाल्ली आसा. सो ही स्क्रॅचिंग केल्या ते डियर्सांनी केल्या. जे रानान फ्रिली भोंवता तेंच्यांनी ही स्क्रॅचिंग केल्ली आसा. एक तेंचे एंटलर्स आसता न्ही ते ती वर्सान एकदां उडयता आपले. डियर स्पिशीज आसता स्पेशली सांबार डियर आनी स्पॉटेड डियर. सो तेंचे न्यू ग्रो जाता तेन्ना तेंकां एक फर आसता बारीक भायल्यान एक कोट आसता लेयर आसता एक स्किनीची ती तेंकां उडोवची पडटा स्क्रॅच करून. सो ती अशी झाडांक बीन खंयी स्क्रॅच करता. ती स्क्रॅच केली की फूल रॉ बोन उरता मागीर भितर फूल ऑफ कॅल्शियम. सो ते मागीर एक स्ट्रॉंग बोन स्ट्रक्चर जाता. जेन्ना ती नवीन आसता तेन्ना तितली स्ट्रॉंग आसना आनी ती मागीर ते झगडपाक मेटींग सिजनान जेन्ना झगडी करपाक जे आसता तेन्ना ती यूज जाता तेंची. ते जेन्ना ड्रॉप करता तेन्ना तेंचे वयल्यान आनीक बाकीची एनिमल्स आसा ती सर्वायव करपाक शकता. लायक पॉक्युपायन्स आसा अदर स्पिशीज आसा ती तेजेर सर्वायव जाता जे एंटलर्स आसता तेजे. सो तो पॉक्युपायन्सांक बीन इनफ कॅल्शियम प्रोवायड करून दिता. ऑल्सो पॉक्युपायनांचे दांत कंटिन्यू ग्रो जायत रावता. सो तेंकां ते शेपान दवरपाक आमी नाकटां फायल करता न्ही सो तशें तेंकां शेपान दवरपाक ती कितें जाय पडटा घासपाक ते दांत. सो एक तर ती लाकूड सुकलेलें लाकूड यूज करता नाजाल्यार एंटलर्स आसता ते यूज करता. ह्या एरियेन तुमी पळोवपाक शकता ही झाडां तुमी पळयत जाल्यार एकाच तरेची आसा झाडां जी वायट स्टेम आसा तो. सो हे झाड आसा ते जे आमचो चानाडो म्हणटा हेका लोकल नेमान चानाडो म्हणटा. हेजो व्हडलोसो यूज कांय ना बट हेका ऑल्सो दुसरें नांव आसा ते फर्स्ट क्रॉप म्हणून आसा. ज्या जाग्यार खंय एक्सकवेशन जाता त्या जाग्यार हे झाड पयलीं उगवता. आनी तुमकां पानां पळयत जाल्यार उगडास जातलो की पयलीं नुस्तेकार जे येताले सायकली घेवन पाटले घेवन ते नुस्तें हातूर गुटलोवन दिताले पयलीं नाजाल्यार आमचेच लोक वयताले पानांनी घेवपाक ते नुस्तें. आनी हेचो एक मेडिसिनल यूज आसा आमकां. सो हेच्या पानाचो जो दीक आसता न्ही तो आमकां एक नॅचरल बँडेज म्हणून यूज जाता. जेन्ना आमी रानान भोंवता तेन्ना खंय कट पडटा बॉडीक आमच्या जाल्यार हेजो दीक आमी त्या घाव्यान भरप एकदम घावो तो क्लीन करप आनी ड्राय कपड्यान क्लीन करप आनी हो घाव्यान तो भरप. आनी हो एकदां स्टीक जालो की मागीर रनींग वॉटरान सुद्दां आमी तो घावो धरलो जाल्यार तो वॉश अवे जायना.
एकदम घावो सारको जालो की मागीर तो पील ऑफ स्कीन कशी येता वयर. सो हेका तुमी टच करून पळयत जाल्यार हो खूब स्टिकी सबस्टन्स आसा आनी हाजो नॅचरली एक गम असो आसा. सो आमी एक गम म्हणून सुद्दां यूज करपाक शकता. सो हो जो आसा चानाडो. ह्या एरियेन सर तुमी बारीक लक्ष दिवन स्मेल घेतलो जाल्यार तुमकां एक डिफरंट स्मेल येतलो. एक मस्की स्मेल येता पळयात. सो तो स्मेल मे बी वायल्ड डॉग्स युरिनेट ऑर एल्स लेपर्ड युरिनेट आसपाक शकता. हय वायल्ड डॉग्स आसा, लेपर्ड्स आसा आमचे कडेन, देन स्पॉटेड डियर, सांबार डियर. ह्या एरियेन स्पेशली स्पॉटेड डियर्स भरपूर आसा. सो त्या लागून लेपर्ड्स आनी वायल्ड डॉग्स ह्या एरियेन चड प्रिफर करता रावपाक. सो तांकां इजी प्रे मेळटा. तुमकां हांगासर वेगळोच वास येवपाक शकता. सो एक तर लेपर्ड्स आसूं शकता ना जाल्यार वायल्ड डॉग्स ते युरिनेट करता आपल्या एरियेन वचून. जेन्ना वेब आपलो करता तेन्ना तो वेबूय तांकां क्लीन दवरपा पडटा, कित्याक बाकीचे इन्सेक्ट्स आसता ते असो ह्या ओपन एरियेन चड फ्लो आसता तांचो. आनी क्लीन दवरले की तांकां कळना की कितें वॉल आसा म्हणून मुखार. सो ते डायरेक्ट येवन फसता भितर. आनी ही आसा ती फिमेल. इन स्पायडर्स फिमेल्स आसता ती सदांच सायजीन मोठी आसता आनी मेल्स आसता ते सदांच बारीक आसता. सो हांगा आसा ती मद्दी आसा ती फिमेल आनी हांगा तुमी पळोवपाक शकता सो हांगा रेड आसा तो मेल. आनी हेंची स्पेशलिटी इतलीच की आफ्टर मेटींग फिमेल्स आसा ती मेलाक खाता. ती आनी आपल्या लागीं मागीर दवरना तेका, ती डायरेक्ट खाता तेका. हे तुमी पळोवपाक शकता ते आसा ते मॅन-मेड वॉटर होल. सो अशें आमचे कडेन सेंच्युरीन आमी 5 ते 6 केल्ले आसा. तशेंच आमचे कडेन नॅचरल वॉटर स्प्रिंग्स सुद्दां आसा जेका वर्साचे 12 म्हयने उदक उरता. आनी समर सिजनान बेस्ट आसता एनिमल स्पॉटिंग करपाक ते पॉन्ड्स आसता ते नॅचरल वॉटर पॉन्ड्स. आतां पावसान आमकां एनिमल्स इतली स्पॉट जायना कित्याक तांकां उदक सगळेच कडेन मेळटा. हे पळय जे पॉन्ड आसात मॅन मेड हे 12 म्हयने उदक आसता ना अप टू मार्च, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील म्हटल्यार उदक उरता भितर. सो हेजो कॉन्सेप्ट इतलोच आसा की पाणी अडवा पाणी जिरवा. पूण म्हाका सांग मागीर मे म्हयन्यान जनावरांक उदक खंयचें? नॅचरल वॉटर स्प्रिंग्स आसा सर आमचे कडेन. सो नॅचरल पॉन्ड आसा तेका वर्साचे 12 म्हयने उदक उरता. आमी फक्त ते वर्सान एकदां क्लीन करता, 2-3 वर्सांनी एकदां क्लीन करता. मागीर तितूर उदक स्टोर जावन तशेंच उरता. सो एनिमल्स जी वायल्ड एनिमल्स जे आसा सेंच्युरीन ओपन भोंवता ती थंय वचून आपलो वॉटर इनटेक कंप्लीट करता. रुद्रा यो सिंधू यो पिंकी यो पिंकी यो पिंकी यो रुद्रा यो तूं तांचो हांचो गवार हाडाची तूं पळयता आं आनी तांचें कशें आसा कशें तांचें जिवन आसता कितले वर्स जाली हे आतां आसात हे जाले आता 10-15 वर्साचे आसा सर आसात आं ओके आनी तुका स्पेशल ट्रेनींग आहा गवेर हाडे पळोवपाचें ना ट्रेनींग एलिफंट माउथ सर ओ तूं खंयच्यान आयला हांव हांगाच शिकला हांगा आनी तूं तांकां उलो मारल्यार येतात ती येतात कर मरे सिंधू यो बसले आमी सिंधू यो यो रेडू यो 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 सिंधू यो यो रेडू यो 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 रुद्रा यो रुद्रा यो
यो सिंधू यो यो पिंकी पिंकी यो 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 पिंकी यो यो आमचे बोंडला झू आसा हे 60 हेक्टर्स एरियेन आसा तातूंतली 20 हेक्टर्स ऑलरेडी डेवलप जाल्ली आसा आणि मास्टर प्लॅन आमचो 23 अप्रूव्ड जाल्लो आसा आणि आता जे डेवलपमेंट कितें चलता आमचे ते सगळे एज पर द मास्टर प्लॅन चलता आणि त्या मास्टर प्लॅना प्रमाणे आमी सगळे वयचे पडटा भितर आणि ही जी झू आसा आमची ती विदीन द सँच्युरी आसा बाकी जो झू असता ते सँच्युरीन नसता ते भायर असता इन द सिटी एरिया असता आणि रन बाय म्युनिसिपालिटी ऑर द प्रायवेट ओनर्स आणि ही जी आमची झू आसा ती आमची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलयतात आणि ह्या हेतून आमचे 26 स्पिसीस आसा वेगळ्यो वेगळ्यो आणि कांय स्पिसीस इन्क्लूड जावपाचे आसा काय आमचे सद्या एक्सचेंज हेका लागून उलोवप चालू आसा आणि तातूंतली 1-2 कितें एप्रूव जाल्ली आसा रिसेंटली म्हाका दिसता बेर एप्रूव जाल्ले आसा मकाव एप्रूव जाल्ले आसा परते आणि बाकीचे आमचे बार्किंग डियराचे एप्रूव जाल्ले आसा ते एक्सचेंजाक वयतले की आमी तेंच्या कडल्यान एक पेर हाडली जाल्यार ती येतली आणि ह्याका सगळ्याक CJDAचे एप्रूवल लागता आणि CJDAचे एप्रूवल मेळ्ळ्या उपरांत ती येवपाची आसा वाघ बी मेळना पयलीं वाघ बी हांगा आसलो आमी एप्रूवल धाडलेले आसा हे प्रपोजल धाडलेले आसा पूण अजून ताजे प्रपोजल हे जाल्ले आसना आमी नेक्स्ट दुसरे तेज्या पयलीं आमचे कडेन हत्ती आसलो हत्तीचेय प्रपोजल आमचे गेल्ले आसा पयले ताका अलाउड नासले आणि आता तेंच्यांनी परमीट हेका लागून मागलेले आसा सेकंडली जसे बेर आसा तसे बाकी पयलीं आमचे कडेन हिप्पो आसलो तो हिप्पो आमचो गेलो पूण हिप्पो हांगासर ह्या क्लायमेटाक सूट जालो ना पूण आतां आमी दुसरे बाकीचे एक्सचेंजीत पळोवपाचे आसा की कितें आनी येवपाचें आसा ते आणि हे बाकी एज पर मास्टर प्लॅन इमिडिएटली आमचे सगळे चालू जावपाचें आसा झून कितें कितें आसा सर मेनली झून आतां एक्झॉटीक बर्ड्स आसा थोडी आमचे कडेन मागीर आमचे गोवान मेळटा ते आमचो स्टेट एनिमल गॉर मागीर लेपर्ड्स आसा रेप्टायल्स आसा म्हटल्यार वेनमस नॉन वेनमस स्नेक्स क्रोकोडायल्स मागीर हार्बिवर आसा ते सायडीक वयले वाटेन गेलो जाल्यार स्पॉटेड डियर सांबर ब्लॅक बर्ड इमू आसा देन मकाव आनी ते सायडीक वयले वाटेन तो 2-3 पिकॉक आसा ते वयले वाटेन आसा सो सेपरेट आसा हार्बिवरस आनी कार्निवरस एकदम वाघ ना तुमचे कडेन वाघ ना सर आमचे कडेन लोक येतात पळोवपाक लोक येता आसता सर गर्दी आसता हय आतां मातसो मॉन्सून कमी जाल्यार आसा गर्दी लोकांची सो चडशा लोकांक कशें आहा जी जनावरां आहा ती दिश्टी मेळना पळोवपाक सो चडशे ल्हान भुरगे जावं स्कूल विजीट्स येता स्कूल विजीट्स म्हटल्यार कशें आसता ते लेटर करता आमकां आनी लेटर करून डायरेक्ट मागीर येता आमचे कडेन जालें कितें आमी अकस्मात ठरयलें की बोंडला या म्हणून आनी कोणाकूच बोंडला कशें आसा हें कोणाकूच खबर नाशिल्लें पूण हांगा येतकच आमी खरेंच सरप्रायज जाले ताणें इतली बरी कॉटेजीस केल्या स्टे केल्या आनी एक पॅकेज आसा जेवण तर विचारूच नाका ब्युटिफूल फूड लोकल फूड आनी बऱ्या क्वॉलिटीचें जेवण हांगा स्टाफ सुद्दां इतलो फ्रेंडली आसा सामको बरो स्टाफ आनी कॉटेजी आसा न्ही म्हणजे आय वूड रेट इट एज 3 स्टार कॉटेजीस आमी मागीर सकाळीं आमकां ट्रेलार व्हेले ट्रेल म्हणटा तें इट इज ब्युटिफूल ट्रेल आमी वायल्ड बर्ड्स पयलीं मागीर आमी वी सॉ सम वायल्ड एनिमल्स ऑल्सो आनी तें इतलें बरें केलां तांणी म्हणजे म्हाका दिसता हें टुरिजम प्रमोट करपा जाय हांगा कित्याक गोंयचें टुरिजम फक्त बीच गोंयांक लोकांक दिसता फक्त बीच आसा म्हणून पूण हें जें हांगा टुरिजम आसा न्ही तें गोंयांक लोकांक सरप्रायज जातलें हें पळयतकच इतलें सुंदर केलां तांणी म्हणजे इट इज लायक ए ड्रीम वर्ल्ड हाचे पयलीं हांव बोंडला 2-3 फावटी येवन गेलां पूण ताचे पयलींचे परस आतां म्हाका खुबूच इम्प्रूवमेंट दिसून आयलो म्हणजे देखीक हांगाच्यो कॉटेजीस बऱ्यो आसा सुंदर रावपा सारको स्टे आनीक वातावरणूय सामकें रम्य आसा हांगाचे लोक सामके कितें म्हणटा मदत करपी
व्हेरी गूड. तुमी कोणी येतले जाल्यार हांगा फक्त झू पळोवपाक येवं नाकात, एक्सपिरियन्स घेवपाक येयात, अनुभव घेवपा खातीर येयात. ह्यो तुमी कविता आयकल्ल्यो आसतल्यो. पानां उलयतात, झाड उलयता, झाडांतल्यान हे पक्षी उलयतात, सुकणीं उलयतात, तेन्ना तांचे झाडांतल्यान हे आवाज येता काय कितें. पांचवेचार सगळो सैम, सैम कसो सुंदर पावस येवन गेला, पावसाळो सोंपत आयिल्लो आसतना अशे तरेचे हांगा येवन हांगा हें सगळें पांचवेचार सगळी सृश्ट पळोवप, सैमाची हो आनंद घेवप, शांत जीवन हाजो प्रत्यय बोंडला अभयारण्यान येता आनी तो आमी घेतला. तुमी मुद्दम येवपा सारकें आनी हांगा रावपा सारकें ठिकाण आसा. वन खात्यान सरकार इतलें बरें सोयी तयार करूं शकता हाजो एक प्रत्यय आमकां हांगा आयलो. आनी हांगा आमी पळय, हांव एक म्हजे सामको एक व्हडलो एक रूख आसा. ह्या रुखाचे पोनां हे सगळे कॉटेजीस, म्हणजे कॉटेजी बांदता आसतना सुद्दां तांणी कसलोच मोडतोड करूना. म्हाका दिसता हांगा पयलीं कॉटेजी आशिल्ल्यो, त्यो कॉटेजी ताणें बरें आधुनीकरण केलां आनीक भितर सुख सोयी सगळ्यो आसात. हांवें म्हणलें तशें 3 स्टार फेसिलिटी हांगा तांणी तयार केल्ली आसा. आनीक सैमाच्या कुशीक अशे तरेचे सिस्टम आसप, अशे तरेचे रावपाची वेवस्था आसप. आमी सदांच म्हणटात की रानान लोकांक व्हरप काय ना. हाजे संदर्भात पर्यावरणवादी सदांच म्हणटात की जेन्ना अभयारण्य डिक्लेअर करतात, सुरक्षीत रान डिक्लेअर करतात, तेन्ना लोकांक थंयच्यान काडून व्हरपाक जायना. इनफॅक्ट रानांचो सांबाळ करता लोकांक तुमी डिस्प्लेस केले जाल्यार ते चंबळीत जातले, तांकां त्रास जातलो. खंयच अशे तरेचो रानान रावपी मनीस दुसरे कडेन सेटल जावंक शकना. तांकां रानानूच दवरपाक जाय. रानाचो सांबाळ करपाची जबाबदारी तांचे कडेन दिवपाची. ना जाल्यार थंय कोणूच जर मनीस नासत न्ही, आमी पळयलां जनावरांचो इबाड जाता, कारण लोक येवन जनावरां मारतात, कारण कोणाचें लक्ष नासता, झाडां मारून व्हरतात. सो लोकांचो राबितो रानांतलो काडप ना. अभयारण्य डिक्लेअर करतना तांकां थंय दवरप, तांकां थोडे रानाचेर आधारीत तांचें पळय जीवन आसा तें तशेंच दवरप. नाजाल्यार आमी पळयता 70 भितर वाग आसा म्हणप आनीक लोकांक थंयच्यान पेल्यान काडपाचो प्रयत्न करप, अशें हें जावपाकूच जायना. लोक थंय आसुनी पूण अभयारण्य जें रान अरण्य जें पळय कितें अजून तिगून आसा तें तुमी दवरात. थंय नवें सेटलमेंट येवपाक दिनाकात. अशे आरोपूय जातात की लोक जे पळय थंय रावतात ते हळूहळू रानाचेर आक्रमण करतात, बागायती रानान व्हरतात, तें जावपाक दिवपाक जायना. आज जे लोक रावतात थंय तांकां डिस्प्लेस करप ना, थंय आसा थंय दवरप. आनीक रानाचो सांबाळ करपाच्या नदरेन तांचो वापर करून घेवप.